मुख्यमंत्री पणजे पाट्यार नव्या स्टाफ सिलेक्शनाचे स्वतंत्र कार्यालयाचे उक्तावण सुवाळ्याक उलयलो. गोवा स्टाफ सिलेक्शन हे खूप इम्पॉर्टंट आशिल्लें आणि तांच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास 752 पोस्ट तांच्यांनी एडवर्टायज केले आणि खूप ट्रान्सपरंट आतां पर्यंत तेंच्यो 2 एग्जामी म्हाका दिसता 2 ते 3 एग्जामी जाल्यो. फायनल रिजल्ट थोड्या दिसांनी बाकीच्या हेजे जावपाचे आसा. एक बरी गजाल की गोंयच्या तरणाट्यांक युथाक आपूण एग्जामीक बसल्या उपरांत भायर सरता आसतनाच आपलो रिजल्ट कळटा. त्या खातीर कोणी कोणाक मार्क लिस्ट पळोवंक वचपाची गरज ना किंवा लिस्ट केन्ना लायतलो हेंय म्हणपाची गरज ना. आपल्या टेबला वयल्यान उठता आसतनाच आपण CBT एग्जाम आसल्या कारणान कॉम्प्युटर बेज एग्जाम आसल्या कारणान तेजो रिजल्ट तेकाच कळटा, वेगळ्या आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. ओके, ते आपल्याक मार्क कितले पडले एक ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मदीं आयल्या आणि सगळ्या जाणांनी सरकाराचेर विश्वास दवरून सगळ्यांनी ह्या पद्दतीचे एग्जामी आन्सर करपाक लागल्या. म्हाका विश्वास आसा की येता त्या काळात गव्हर्मेंटातले सगळे पोस्ट जे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर गव्हर्मेंटाचे जितके पोस्ट येवपाक जाय ते सगळे पोस्ट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्या डिपार्टमेंटांनी धाडूंक ना तांकांय रिमांयडर आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट धाडीत आसा. ती डिपार्टमेंटां येता त्या काळात धाडटले आणि खूप बेगीन जितकी रिक्रुटमेंट पेंडींग आसा तितकी रिक्रुटमेंट बेगीनात बेगीन जातली. गोवा स्टाफ सिलेक्शन आमी स्टार्ट केल्या उपरांत अपॉयंट केल्या उपरांत लोकांच्या मदीं एक विश्वास ट्रान्सपरन्सी ही जॉबाच्या मदीं येवपाक लागलेली आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे पुराय गोवा स्टाफ सिलेक्शन टिमीक की तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें ऑफीस आपले नवीन रिनोवेट करून घेतलें. सरकारानूय तांकां एक्चुली जस्ट तेंच्यांनी स्टार्ट आपले बेश्टे प्रिमायसिसान केल्ली बट तेंच्यांनी पूर्णतः रिनोवेट करून आज हस्तांतरण करता आसतना म्हाका एक खोस भोगता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत.